विश्व कोंकणी समाजाच्या सर्वांक म्हगेले मोगा नमस्कारू. कळवल जाल्यार एक 6 वर्स तुकून हे प्रोग्राम म्हाका येता आसता. म्हाका दिसता आज TVM सर जाले ऑलमोस्ट 100% कोंकणी आशिल्ले म्हणटना वर्स तुकून वर्स इम्प्रूव जाले. ते आमकां एक विश्व कोंकणी केंद्राक एक व्हड भरम विशय. 2009 इसवींत महान व्यक्तीन आयिल्ले तेन्ना वामन मामान सांगलें कोंकणी भास संस्कृती खातीर जाल्ला म्हूण. तेन्ना ताणें एक सहज निमगेले हे भास आनी संस्कृती आमगेले यंगस्टर्स मुखारी व्हरका हांगेल खातीर आमगेले कार्यक्रम कसले म्हण ताणें आतां आमी सांगिल्ले पुरो आयकलें. म्हणटना 2010 इसवींत हाका एक सुरवेक एक तांणी एक विश्व कोंकणी केंद्र येवन एक दिवो लायलो. आज 1800 टॉर्च बॅरर्स थंय तुकून त्या दिव्यां तुकून उजवाड ते घेवन आज वर्ल्ड ओवर आमगेले 1800 टॉर्च बॅरर्स आसाची म्हणटना विश्व कोंकणीचे उजवाड आज सगळे लोक बरे आसा म्हूण सांगच्याक म्हाका भारी संतोश जाता आसा. तावळी वेंकटेशान सांगलें 10x म्हणलें आमकां बरें गोत्त आसा 8 दिक्क आसा म्हण गोत्त आसा 8 दिक्क आसा. 10 कशी म्हळ्यार एक हायट एक डेप्थ. तुम्ही 8 दिक्कार स्प्रेड जावन आमगेले नांव वड्ड्याची हायट आनी डेप्थ आमगेले पॅटर्न्स आनी ट्रस्टीस आसाची तांणी पळोवंक घेताची. सो 10x इज एश्युअर्ड नेक्स्ट 10 इयर्सांतू डेफिनेटली वी वील डू इट. सो हें एक तुमगेले मेजर्स हांव तुका कंग्रेच्युलेट करता वेंकी. आनी मुख्य जावन आमी एलुमनीस एक एम्पावरमेंट म्हणत दी स्कॉलरशीप मेजर्स पुरो काण घेतिले इज ए एम्पावरमेंट ऑफ अवर यूथ. आमी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीसान मस्त विशय आलोचन करतना ओके आमगेले युथाल विशय जाल्ले बट आमगेले समाजांतू हे नंतर ह्या स्कोपांत आमकां हाडचे मस्त जन आसाचे. आतां फॉर एग्जाम्पल आमी केलेले स्टडी प्रकार हे पुरो स्कॉलरशीप एप्लाय केलेले मेजॉरिटी चेडवांगेले पेरंट्स कॉलेजा वचनातील आसाचे. ते एक भारी एक आश्चर्य. आमी 75th इयर ऑफ इंडिपेंडन्स आसाची एक रियालिटी आहे. म्हणटना दे मे बी एट देअर 40-45 एजाचे आसाचे. स्टील दे हॅव एन इफेक्टीव लायफ ऑफ वर्किंग लायफ एक 20-25 इयर्स इफेक्टीव लायफ आस. तांगेल खातीर आमी मेजर्स कशें काण घेवं तांणी म्हण न्हय अदर्स जाल्यार स्टुडंट्स आमगेले पेरंट्स म्हण न्हय विंगड जाल्यार वी हॅव टू टेक सम मेजर्स म्हण आमी एक समहिता म्हणलें एक थीम डेवलप केला. समहिता थिमांत एक 10-12 विशय आसता. फॉर एग्जाम्पल आमी एक गिफ्टेड चायल्ड म्हूण सांगून एक आरंभ केला सोशल मेजर तें. आनी एक आमी CA पॉवर 25 अदर दॅन इंजिनियरींग आनी हाका वतना CA मस्त जन रिपिटर्स आसाची तांगेल खातीर तांणी एक लायफां वयर येवका. सो CA पॉवर 25 म्हूण एक केला. आनी आमी एक वुमन एम्पावरमेंटाक कार्यक्रम एंटरप्रिनरशीप फॅमिली मॅनेज्ड बिजनसा खातीर आनी 700 जनांगेलो आमी पुराय नेटवर्कींग आरंभ केला. पयलीं आमी केनरा चेंबर ऑफ कॉमर्स आवडटू मँगलोर ब्रांच ऑफ इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स आवडटू हें पुरे आमी कार्यक्रम करून घेतला. आनी एक कोंकणीचे विशय सांगतना तुमकां आश्चर्य जावचें पुरो 42 डायलॅक्ट्स आस. विश्व कोंकणी केंद्रांतू प्रति एक डायलॅक्टाच्यान गेले कार्यक्रम आमी आतां करूंक स्टार्ट केला. राजापूर सारस्वत अशा पुरो कुडाळ देशकर अशा पुरो तांगेल समाजा जनांनी इता म्हळ्यार तुमी तावळ सांगल्या वरी हे पूर जनांनी ಒಟ್ಟು जाल्यार मात्र एक बलिश्ट जावन आशिल्ले कोंकणी समाज निर्माण जाता. एक हांतू एक डायलॅक्टाच्यान स्ट्रॉंग जावन विंगडान वीक जाल्यार कोंकणी समाज आमगेले मुखार येवच्या 7 दिनां म्हणले खातीर प्रति एक डायलॅक्टाच्यान येवन तांणी कार्यक्रम करका. लास्ट टायम आमी असेल एक 3-4 डायलॅक्टाच्यान येवन एंटरप्रिनरशीप प्रोग्राम केला. तांगेल समाजाचे टेम्पल्स तांगेल समाजाचे कॉपरेटिव्ह बँक्स ताजे हेड सायलेज त्या पूर जनांनी येवन एक दिसा वर्कशॉप केले असल पुराय तांकां आमी एनकरेज करतात तुमी मुखार येया. सो दीस इज ब्रॉडली आमी एक कोंकणी समाज 10x वच्चाक बिसायड्स तुगेले स्कॉलरशीप चेडवां नंतर वी आर प्लॅनिंग एज ए कम्युनिटी ऑल्सो. सो हें एक मुखार सून येवचे दिसांतू आमगेलें टोटली आमगेले समाज आमगेले क्रायम रेट इज ऑलमोस्ट नील. असल एक चांग समाज तुमकां सोदल्यार सगळे इंडिया मेळच ना. वी आर हार्डली 50 lakhs पीपल. कोंकणी उलोवचे 50 lakhs जन आमगेले क्रायम रेट इज ऑलमोस्ट नील. असल एक चांग समाजाक
आमगेल गव्हर्मेंटान तुका कसं न्ही रिजर्वेशन जो प्रोत्साह ಕೆಲವು ಡೈಲೆಕ್ಟಾच्या मेळू पुरो बट ऑलमोस्ट मेजॉरिटी कोणाक मेळना म्हणटना आमकां आमी सहाय कोण घेवका आमगेलांतू एल्युमनिसान आतां एल्युमनी प्लेज म्हूण दवरून घेतिलाय एक भारी एक श्लाघनीय विचार इता म्हणल्यार ते 1800 जन मुखारसून आनी एक 10 वर्सान हे सगळे इन्स्टिट्यूशन रन करून व्हरचे जाल्यार एक तांकां एक पावर येता आनी ऑलरेडी आमी 2 ट्रस्टीसांक घेतला 3 वर्सां एक पण एजीएम जातरी त्या संख्ये चड करता वचच्याक आमी ऑलरेडी डिसायड केलेलो आसा इता म्हळ्यार आमी पुरो केन्नाय आसनाची मुखारसून यंगस्टर्सांनी येवका आनी ह्या इन्स्टिट्यूशना वट्ट बॉन्डिंग आशिल्लो प्रीत आशिल्लो आनी मात्र ह्या इन्स्टिट्यूशन मुखार रन करता जावका म्हूण हें एक आमगेलें एक चिंतन आनी मुखावेल दिसांतू सर्व जनांनी कोंकणी जनांनी सशक्त जावन आमगेले एक देशांतू मादरी जावका कोंकणी समाज म्हळ्यार एक मादरी जावका म्हणून देवालय हांव प्रार्थना करताची आईल तुमकां सर्वांक देव बरें कर म्हणून मेल दोन उतरां